दोनापावला फामाद जेटीचेर रामचंद्र मार्टिन्साचो एक सादो कुहू कुहू आवाज मूठभर कड्डणा आनी खिणा भितर पारवे मळबांतल्यान सकयल. रामचंद्राची ही दिसपट्टी आवड ताच्या खाशेल्या आपोवण्याक लागून दर दिसा आपल्या भोंवतणी जमपी पारव्यांचे कळप तो ओढून घेता. हे असामान्य दृश्य पर्यटकांक मुखेल आकर्षण जाला. सोशल मिडियाचेर पळयल्ले व्हिडिओ परस लायव्ह कुहू कुहू आवाजान पारवे सकयल येतात ते पळप हो एक खऱ्या अर्थान जादूचो अणभव अशें पर्यटक म्हणटात. ಈ ಸದ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಈಗ सद्दां येता येस हांवूच बोलता करेक्ट या नायस आपयता कू 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 सद्दां येता हो येता कूर कूर करून रामचंद्र मार्टिन्स दोनापावला सिंगम प्लेस उसका गाड़ा है साई सागर. तुमको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा. हम जा रहे थे यहाँ से, हमने देखा, बहुत अच्छा लगा. क्या टाइमिंग कितनी अच्छी है इनकी, ट्यूनिंग कितनी अच्छी है आपस में इनकी, बहुत अच्छा लगा. हम वहाँ पे बैठे थे, सर ने आवाज़ लगाई तो सारे वृक्षों से ये कबूतर सारे यहाँ पे आ गए. ये हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया. इंस्टाग्राम में देखी थी जैसी चीज़ें ये आज लाइव देख रहे हैं. तर आम्ही आयिल्ले दोनापावल स्पेशली पळोवपाक जी पिजन्स जो आमचो भाव हांगासर आसा तो फेवणी मारून हे सगळ्या पारयांक आपयता आनी कशी तेज्या एका उल्यान ती सगळी सकयल आयली आनी कशें ताका हावड लोक घालता ते तुमी पळयले. हे जावन आसा एक युनीक जी आमकां गोंयकारांक थोडी खबर ना ती आयज आमी हांगासर पळोवन तुमच्या मुखार दवरली की ही पिजनां जे ताच्या एका उतराचेर ती कशी धांवन येता ती.